कामेस्कच न पयलीं सदांचे भाशेन येवूय पावटी मुंगे नाक जालो मुक्केल खबरो सांगत हांव. सायबा बोगोश सोर काडून जात थंय पूण पिवपा जायना हें आनी केसो नावालू. त्या पावलांगे इस्कलान तूं टिचर आनी तांगे भुरग्यांक मार घालपा वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रॅक्शन. संक्रांतो ओय मेल्याय रे जाग जाय म्हजें नांव लाप्याव आनी हो गरम गोंयकार घेवन येयलो तुमकां गोंयच्यो आनी सगळ्या जगाच्यो खबरो जास्ती भाशेन हांव. आतां पुराय खबरो आयकाय. बेरूच्या गांवान वसत तारा काडून दितात, राशाच्या तेरान वसत वडका पेंवंक लायतात, दुसऱ्या गांवान तांचे फेस्ताक आपल्या सोऱ्यान नाळयतात, आमच्या गोंयांक कळून येयल्या ताका फेणेन बुडयतात. पयर बेस्टीच्या आयमुरे टीव्ही गायल्या तेजेर ते आली बाबा आनी 40 जाणांगे सिरियल चालू आसलोले. ऑन कोत्ता राक्षसा भाशी बब मान एकमुका बोट दाखयन ताळो होराप कोताले. सांगतो म्हळ्या मरे ते आली बाबा आनी 40 जाणांगे सिरियल सारकें फेवरेट मुंगेले. कित्या तितू मरे तळे सारके दुसऱ्यांक गळार काटाय आनी तळे केस काडतात फोटी माताय रे आनी उल्लो आसाय ते एक पाट कितें उलयताय. बकन तो आनी सायबा बोगूश म्हाका चड कोण दिसत फोंडयेचो तो आनी सायबा बोगूश सारको देमायज कांयच्या काय भाशेन उलयता. म्हाका दिसता तो मरे एक पाट कितें जांकत तें तेका समजयना. हे सिरियलान चाव चाव चलत आसतना तो कोण एकलो केन्नाय देख नासलो नेलो एक्टर देर फेंती उब रावन डिमांड गायलो गोंया खूंय सोरो पिवपाचो बंद कर म्हूण. हे म्हजी कानां पोटां आय पावंडो गिडो आनी तेणी तेश म्हणाका ते हे दोळे बोवाळ चलतो होला पिन ड्रॉप सायलन्स जालें. थोड्या वखतान म्हाका दिसत तेंका तेंच कोणें कांसलाचेर तापट मारल्या भाशेन दिसले आसतलें. कित्या तेंगे ती दोंपरांत मोच वयले मेंढ्या सिग्नल धाट म्हळ्यार टायम लागत न्ही रे. मागीर सगळे तो कोण सोर बंद कोराय म्हणून तेका दांत वरून कपला मिरयो गायन मांडोवन चोवपा लागले. हांय बारीक नदर मान चयल्या तेंगे बायलां पासून मरे तिरूस मान तेका तांबडे असो धडकोन चयताली. ही खबर टीव्हीचे आयकता म्हजी हड्या केंस आसलो जाल्यार ते पासून उबी जावपाचे. मागीर तो नेये एक्टर लोडू भायर सावन वचपाक वता तेका ते रिपोर्टरान घेराव गायनी चाले. तेक बाबड्याक कळ्ळी मुसता हें बरें वयचें ना म्हूण. देखून सबयन व्हरपा जाय म्हूण तो म्हणूं लागलो सोरो तयार केल्या आपणा कांय प्रॉब्लेम ना पूण पिवपा जायना. मुंचे समजिलो ना एश केस जावपा जाता. तुगे आयकून तो सोरो तयार केल्या मागे कितें करपाचें. काल पयर पेपराचे पासून येयलो मरे ते केमच्यो मुटाय ते गांवा पासून सुरत गुजरात कितें मुटाय थिंग रे ते पासून सोर बंद केलो हांव परतून कमेस करया म्हूण सांगिल्लो हूंय. आनी आंगे माणकल्या गोंयान दाख जालो मनीस उब जाताय आनी सोर बंद कर मुटाय. म्हाका क्लियर उगडास आसा आमी इस्कला वयतना एक टिचरीगे एक भाशे भुरग्यांक मार घालपा वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रॅक्शन आसताले. नाजाल्यार थंय टिचर राप्पोस म्हणून एकलो जॉग्राफी शिकोवपा येतालो. तेजें नांव राप्पोस पूण तेका भुरगे रांपलो सर म्हणटाले. मातशें काडसारूय आसलो न्हू तो. क्लासी भित्तो सोतना तेजे एक हातीन टॅक्स्ट बूक आनी दुसरे हातीन पेरीच्या बूक आसताले. मॉडर्न भुरग्या सांगल्या सायबा बोगोश हाव कॅन दे म्हटले. पूण तें खबर ना नॉट ओनली कूड दे रिमूव युअर चामडे एंड सेंड यू होम एंड एट होम इफ यू गो एंड कंप्लेन टू मामा और पापा they would on top remove your उल्लो चामडे saying you surely did मस्ती in school. तुम समजो शाय लिस्ट कोण ना जाल्यार मार पटा लेवन हात बुडो आसलो तो
आनी मरे सारकोच एक दीस तेज बरे बेस्तो उबो आसले तेणे म्हजे तोकूल मारलो. जस्ट इन केस म्हणून लागलो थंय कितें मस्ती केल्या ह्यो करपा आहा तेका लागून माल म्हणून लागलो. सायबा बोगस आनी केसो मारू भीट भीट म्हणो एकलो सर आसलोलो तो म्हण तूं बडी हो चाबूक घेवन येनासलोलो तो पिटी टिचर आसलोलो आनी तेगे मारू हेटोन मिस्टेक केल्या बोकार होंट मारतालो. दुसरी म्हळ्यार ती इंटरवला पयलीं येता ती सेलीन म्हणो एकली जाणटी मिरियलोली टिचर आसलोली ते आमी मादमो इजल म्हणटाले कित्या त्यांक फ्रेंच शिकयता न्ही रे. ती आनी आमची कानां केसो व्हड घाताली ते एक दीस बेजार जावन म्हाक म्हळें लाप्याव कॅन यू एटलीस्ट से वन सेंटेन्स इन फ्रेंच. हांवें म्हळें येस टिचर. शोज एम आवयस तें आयकून म्हजी कानां व्हड बोन सोमतो प्रिंसिपला बरें येवन उबो केलो. आंगे इस्कला मरे आनी एकलो चॅप्टर सर म्हणून आसलोलो तो हांक जॉमेट्री शिकोवपा येतालो. तो भितर सत्री कित तरी हाटल्या वळोन चोयनासतना चॉकान बोर्डाचेर बरयन कित सांगत आसतालो. तेगे पिरियडा बेल जात्री गुंडोन भुरग्यां चयतालो आनी ते रान्ना पडलो असो भुरग्यां चोयन तो म्हणटालो हें शिकप तुमचे मतीं वचपाना. रोगता म्हणो एकलो टिचर हाटल्या हातीन डास्टर घेवन येसो सवका क्लासी पासय मारतालो आनी कोणें सारकें बरयलो ना जाल्यार तो डास्टर कांटेज होडीर टोक्क मारतालो. ते तेंपार टिचरीन मार घान शिकयलो म्हूण जायते जाण मनीस जावपा पावले. तेन्ना टिचरीन कितलोय मार गायल्या घराक सांगून जाताले वयर आसा तुवें लिसांव सारकें केलें ना म्हूण वयल्यान आनी मार पडटालो. इस्कॉल काबार जात्री हांव जेन हायन ती देंपरां वयली दोन दांक रेडियाचेर कांदळां वावडां येता ती आयकोन पोत्तू इस्कॉलां वयतालो हिंदी ट्युशन म्हूण. थिंग एकलो लांब आंकडे हेरबेल असो उल्हास सर म्हूण 200 जाण भुरग्यांक ट्युशन दितालो. तो मरे ट्युशन काबार कोच न्हू पयलीं सारको हाटल्या कोण भुरगो बसोन आसा तेजेर वोसोन हाटीचेर मूट मारतालो. मागीर त्या भुरग्यान तेज मुखार बसोन आसा तेजेर मूट मारूंक जायी आनी ते दुसऱ्या भुरग्यान मागीर तेज मुखार आसा तेजेर मूट मारूंक जायी. एश कोन्न सारकें चेन रिएक्शन असो करूंक लायतालो कित्या म्हूण कोण जाणा. एक दीस हांवें म्हजे मुखार एक बारके मोडना तेंकलो असो चेडूं बसोन आस म्हूण सवका मूट मारल्या भाशेन तेका आतां तें कयलो जाल्यार तो उल्हास सर येन म्हजे हाटीचेर कितू हॉर्सां मूट मार रे आनी म्हणूंक लागलो मार हॉर्सां तेजेर. हांवें म्हळें देवा तूं पाव तेका आनी कांय जायना जाल्यार पुरो मारली तेशी हॉर्सां. हांव 7वे आसतना आमगे क्लास टिचर हांव सारको शिकोवंक बटाट असो आसलो म्हूण सारकें मोदें मुक्का वयल्या बांकाचेर दोग जाण शिंकतो चेडवां मदें बसयताली. म्हणचे तुगे क्लासीन चाकाट मारपा बंद. त्या तेंपार एक चेडो एक चेडवाको उलयल्या दिसती पळय बाकी चेडूं तेजी लायन मात म्हूण चाळून हुरसार मारताले. डिक्रूज म्हणून आमगे एकलो सारको जीव नासलो सुकयलो बोंबील असो हेडमास्टर आसलोलो. तेका आनी मार घालूंक कसली हात्यार नाका आसलोली. तो तेगे दोनूय हातीनाची दोनूय कानां सायडीन केंसां बोचोक म्हण आपण हाटी फुडें हालतालो. कित्याक घालोवपा तेका खोर्स नासलो न्ही रे. तेच वर्सा मरे तें शोले पिक्चर म्हणो भायर सरलोलें आनी आमकां एकलो मोडेलो हाडाचो सारको टेरोरिस्ट असो टिचर निमण पिरियडा हिस्ट्री शिकोवपा येतालो. तेजें नांव कित म्हूण कोण जाणा पूण सगळे ते गब्बर सर म्हणटाले. कित्या तो क्लासीन भितर सताना एक हातीन बूक आनी दुसऱ्या हातीन तो कोवडून एक चामड्या बेल्ट घेवन येतालो. तो बेल्ट आनी कसले बरे कामां न्हू शिकनासलो भुरग्यांक मार घालूंक वाटालो. हिस्ट्री शिकयता तें बरें आसा पूण ती म्हजी मरे केशीच मोती वचनासलोली. एक दीस हेणें म्हाका सगळ्यां हुजीर उबो केलो आनी चालें लांप्याव तूं सांग म्हाका शिवाजी मदें आनी औरंगजेबा मदें घेर खुंयच्या वर्सा पेटलोलें. हांवें मोतें सायबा बोगोश म्हळें घेरा खबरो सोड म्हाका हेंच मदें केन्नाय किजील जालो म्हूण पासून खबर नासलो मरे. मातशें वखदान तेणें म्हळें नोको जाल्यार हाती ताडोत ताका म्हणूंक लागलो.
आलाशीर जाल मुळे सर हाल शिंकोन येतो मरे एकदम बरचिन तोपला पेवत गेले म्हणून लागलो. पूण ते तुझी ताटाचे घर पावत्री उकडा साप एक गिफ्ट असो दीत म्हणून लागलो. तेगे बेल्टा लागून जायते पावटी तो हिस्ट्री टेक्स्ट बुक शिकतो मुगेन घराक बसतालो. पूण त्यो देट्यो आनी वर्सां लागून राग येता म्हाका. हांव सदां म्हणटालो त्या शिवाजी आनी औरंगजेबा मदें गैर हुंच वर्सां जालो तें शिकून हांक केसो फायदो. ते झगडून मरो. त्या गब्बर सरा म्हाका रागच येतालो. एक दीस क्लासीन देंपरा वयली पोटा बुकेचे आसतना ओ गब्बर सर एक हातीन बूक आनी दुसरे हातीन तो रोल केलो बेल्ट हातीन घेवन क्लासीन भितर प्लॅटफॉर्माचेर असलो कदलाचेर वचून बसलो. बसल्या सायबा बोगोशी हँड मरीत तेगे पॅन्टा झीप घालपा इसरोलो आसतलो. हांव डीप चिंतना पडलो एक लज कोणी आसतना कितको सांगपा काय मो. इतल्यान हाटल्या बांकाचेर बसून आसलो प्रदीप म्हणलो मुगे आमगान हरसा म्हळें सर कमेस कोच न्हू पयलीं तुगे पांची रुगत आसता मातशें बंद करूं. तें आयकोन गब्बर सर मातशें चिंतना असो पळो. लोडू तेणें सकल तिरूस मान चयली आनी उब रावन गुंडोन भुरग्यां हाटकून ती झीप वयर काडली. मागीर आनक गुंडोन तो बेल्ट हातीन घेवन प्रादीप बसून आसलो ते वदां चलोंक लागलो. तो येत तें चोयन प्रादीपाक कळ्ळें हें बरें वचना म्हूण. तेज उपरांत क्लासीन केसलो दोणको गायलो रे तेणी. गब्बर सर बेल्ट घेवन प्रादीपा हाटल्यान बेंची वयल्यान डेस्का वयल्यान धामान आख्खे क्लासीन गुंतळ मारूंक लागले. सगळीं चेडवां किल्लांच मातालीं आनी चेड्यां आसन काकात घाताले. इतल्यान इस्कॉल सुटपा बेल जालें. प्रादीप आपणागे इस्कला बॅग थिंगा सांडून जीव आसल्या भीक मागून हातमू देरांतल्यान धामान हुजो. कितें करताय रे बाबा. एश केल्या बंबई पावताय. बरें रे दुसरे मुंगडारा मेळ्या. गरम गोंयकार आनी गरम जाश्ट पयलीं संपयत मुगे काणयो. मोग आसूं. दीस इज लांप्याव सायनींग आवट म्हळ्यार आवट.